इजिप्तांत आयिल्ल्या इस्रायल प्रजेक त्या रानांत सिनाय पर्वताच्या त्या वाटेन ते खावंक जेवंक कश्ट जाताले त्या वेळार तांणी ताबेरनाकल कशें बांदचें आनी ताचे लांबाय कितली जायचे रुंदाय कितली तेय एक अनक्रॉनिझम म्हण येता आमी अनक्रॉनिझम म्हळ्यार त्या काळार तें आसलें न्हय पूण इस्रायल लोकान येदोळूच तस जाल्यार एका संगतीक गमान दिल्लें म्हणच्या खातीर तो विवर थंय दिला देवाचें उतर सांगतना सांगलें कितें म्हळ्यार देवाचें उतर त्याच वेळार मनशाचें उतर म्हणून आमी समजत जाय म्हणून म्हळ्यार देवाचें उतर मनशाक देवान प्रेरीत जावन ताणें बरयल्लें पूण तें खाली एका आलोचना सक्तेंत मात बरयल्लें न्ही जिविताच्या गणितांचेर होंदोवन तें पळोवन ताचे उपरांत तें बरयल्लें तशें म्हणटना मनशाच्या चरित्रांत जावची गणितां पुरा बायबलांत आसात अब्रामाचो तुजे जनांक बेसांव दितलो म्हणलें उतर तें पाळटा देखून तें आजुनूय देवाचें उतरच कित्याक हांगासर समुदाय आसा आमी म्हणलें जनरल इन्स्पिरेशन तांकां सगळ्यांकी देवान एका तराचें प्रेरण दिल्लें त्या देखून तें हे सकट विवर आमकां दिवंक पावले मागीर बरयणाराक एक स्पेशल इन्स्पिरेशन देवान दिल्लें तातूंत ह्यो सकट विवर आनीकी इल्लोसो बरो करून आमकां बायबलांत घालूंक ताका तें साध्य जालें हाच्या फाटल्यान तवळ तवळ बायबलांत आमकां देवाचें नीज चिंतप कितें आमकां हें थंय थंय आमकां आयकोंक मेळटा समट आनी सावाला मोगाच्यानो समर्थ आनी सावाला कार्यक्रमाक परत येवपावटी तुमकां बरो येवकार मागता आज परत येवपावटी आमच्या संगी मानादीक दोतोर अँटनी जॉर्ज पिंटो आसा तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव पाद्राबाक स्वागत म्हणटा देव बरें करूं फादर आमकां ह्या उत्पत्ती ग्रंथांत आब्राम भावार्थाचो बापूय आमी म्हणटा तशें म्हणटा आसतना आब्रामाची संतत थंय तावन सोडवणेची चरित्रां ती आरंभ जाता आमकां थंय तावन पळोवंक मेळटा आमकां उत्पत्ती ग्रंथाच्या 14व्या अध्यायांत थंयसर एक उल्लेख आसा 14वा अध्याय आनी 18वी ओळ सालेमाचो राय आनी पारमोन्नत देवाचो याजक मेल्कीसदेक आब्रामाक उंडो आनी धाकासरो हाडनायलो अशें म्हणून बरयलां आनी ताजे विशयान अशें बरयलां पारमोन्नत देवाचो याजक अशें म्हणून बरयलां मेल्कीसदेका विशयान तशें म्हणटा आसतना आब्रामाच्या की पयलें आनी आब्राम सोडनो एका निज देवा पातयेवचे हेर याजक आसले म्हणून अर्थ जाता न्ही कितें म्हणटा तुमी हांवें आदल्या अंक्यांत संप्रदाया विशयांत हांव उलयल्लो एक संगत म्हाका सांगूंक तातूंत उडास विसरलो कितें म्हळ्यार हे संप्रदाय एका काळार ते सांगाता गेल्यात सांगाता गेल्यात आमचो इल्लें मिक्सचर जालां मिक्सचर म्हळ्यार आतां हांवें सांगलें पयलो संप्रदाय जो याविस्त म्हळें न्ही आतां ते याविस्त संप्रदाय सादारण दावीद सलमांव राया आसल्या काळार म्हणजे जेजू येवच्या सादारण 9 शतमाना पयले तो संप्रदाय अस्तित्वाक आयिल्लो म्हूण आमी आयकत हांव मागीर आमकां एलोहिस्ट संप्रदाय आसा तो इस्रायलाच्या नॉर्थ सायडीर उत्तरांत तो जल्मा आयिल्लो तोय सादारण एक 8व्या शतमानांत जेजू येवच्या आयिल्लो म्हूण आमी सांगता मागीर याजकी संप्रदाय म्हळें तो सादारण इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदडीक गेल्ले तो 6वो शतमान जेजू येवच्या पयले आतां पळया 9वो शतमान मागीर 8वो 7वो मागीर 6वो शतमान जालें मागीर फाटीं वयताला 5वो शतमानाक येता आमी ताचे उपरांत वो द्वितीय असो संप्रदाय तो सादारण ताच्या मदें म्हणजे 8व्या आनी 6व्या शतमाना मदें सादारण एक 7व्या शतमानांत आमी सांगयत तो अस्तित्वाक आयिल्लो म्हूण आसा आतां हांगासर हांवें सांगलें हे संप्रदाय बाबिलोनाच्या बंदडे वेळार आनी उपरांत ते सांगाता घालून आमी एक ह्या 5 बुकांक पेंटाटेऊक म्हणलें एक नांव आसा ह्या जुदेव लोक तोरा म्हूण आपयतात ह्या पेंटाटेऊक सांगाता हो कसो अस्तित्वाक आयिल्लो सांगाता कितें म्हळ्यार बंदडेच्या वेळार बाबिलोनाच्या रायाक म्हणजे राजवडकेक हे असो पर्शियाचो राय सायरस म्हणटा आमी ताणें चलवयलो
सायरास रायान कितें केलें हां आनी तुमी फाटीं वशी येता म्हणून तांकां परवानगी दिली. हां पूण ताणें एक शर्त घालें, हां तुमी निजायकी एक तुमचें राष्ट्र जुदेवांचें राष्ट्र इस्रायल आसलें म्हणून म्हाका कित्याक सांगूंक तुमी पुरावे दितात म्हूण. आतां तांच्या मदें मस्त झगडें आसलें जुदेवांच्या मदें, याजाकी संप्रदायाचे आनी राजाकी न्हय आसलेंच्या संप्रदायाच्या मदें एक टग ऑफ वॉर म्हणटात. पूण रायान अशें सांगतना ते सांगत आयले म्हणाले एकल्या की इस्रायलाच्या चरित्र विशयांत तांचे संप्रदाय गरजेचे प्रामुख्यता जावन आसले आनी ते लढाई करताले जावं पुरो. एकल्यांनी सांगचें म्हजें चड बरें मोलादीक म्हूण. पूण रायान सांगल्या वेळार ते सांगत आयले, सांगता येवन याजाकी म्हणजे प्रिस्टली आनी ताच्या उपरांत याजाकाच्या संप्रदाया भायले ड्युटरॉनॉमिस्ट, याविस्ट, एलोहिस्ट ते पुरा सांगता येवन हे सांगता तांणी एक पेंटाटेऊक म्हणलो सांगता 5 बूक हे सांगता हाडले. आतां हे हांगा मेल्किसेदेकाचो विवार उत्पत्ती ग्रंथाच्या 14 आयला, पूण आमी तें चारित्रीक रितीन त्या दाळा याजाक आसले गी नातले गी म्हणल्या सवालाक हांवें आत्तां सांगल्या विवारांत जाप मेळटा. कालेंगी म्हळ्यार याजाक त्या वेळार अशें एक टेंपलो आनी याजाक परमानंद याजाक म्हणून मेल्किसेदेक तो आसल्या विशयांत चारित्रीक पुरावे आमच्या कडेन नात. पूण वो याजाकी संप्रदाय आयिल्लो केदाळा 6व्या शतमानांत तो याजाकी संप्रदाय हांगा आब्रामाच्या काणयेच्या मदें हाडला तांणी ते सांगता घालतना. कित्याक हाका आमच्या बायबलाच्या स्टडींत 3 शब्द आमकां मस्त गरजेचे समजोंक. हे पयले आमी म्हणटा एनक्रॉनिझम म्हणटा इंग्लिशांत एनक्रॉनिझम. हांगा हांवें क्रॉनोस म्हणलो शब्द उपाय केलो म्हळ्यार एगेन्स्ट द टायम. एगेन्स्ट द टायम निजायकी अब्राहामान थंयसर मेल्किसेदेकाक मेळिल्ले ताची नीज अस्तित्व 6व्या शतमानांत याजाकी संप्रदाय बोळ जाल्लो. पूण तो बोळ जाल्लो संप्रदाय हांगा अब्राहामाच्या जिणेंत तांकां हाडूंक जाय. कित्याक अब्राहाम आमचो भावार्थ्यांचो बापय ताच्या काळांत हावनूच याजाकी कुळी आनी याजाकी संप्रदाय तो वाडोवन आयिल्लो म्हणून ताका प्रूव करून ताका सांगूंक जाय. देखून ताणें एगेन्स्ट द टायम त्या याजकाक थंय ताचो विवार घाला. तो निजायकी 6व्या शतमानांत आसलो जावंक पुरो. देखून थंय घाला. एक एनक्रॉनिझम म्हणटा. असले एनक्रॉनिझम मस्त आसात उत्पत्ती ग्रंथांत आसात, निर्गमन ग्रंथांत. निर्गमन ग्रंथाक पळोवंक गेल्यार थंयसर आमकां अध्याय 25 तावन 30 आनी 1 म्हणसर आमकां ताबेर्नाकल कशें जायचें आनी ताच्या उपरांत ते. पूण इजिप्तांत आयिल्ल्या इस्रायल प्रजेक त्या राणांत सिनाय पर्वताच्या त्या वाटेन ते खावंक जेवंक कश्ट जाताले. त्या वेळार तांणी ताबेर्नाकल कशें बांदचें आनी ताचे लांबाय कितली जायचे रुंदाय कितली तेंय एक एनक्रॉनिझम म्हूण येता आमी. एनक्रॉनिझम म्हळ्यार त्या काळार तें आसलें न्हय, पूण इस्रायल लोकान येदोळूच तसल्या एका संतीक गमान दिल्लें म्हणच्या खातीर तो विवार थंय दिला. दुसरो शब्द हांवें 3 शब्द म्हळ्ळे. दुसरो शब्द म्हणटा आमी रिट्रोजेक्शन म्हणटा ताका. रिट्रोजेक्शन म्हळ्यार ती आसली संगत इल्लीशी फाटीं हाडची, पूण ती एक निजावन जाल्ली संगत मागीर. आतां नव्या सोल्ल्यांत आमी पिलातान जेजूची झडटी केल्ल्या विशयांत आयकत हांव न्ही. पिलात जेजूक सोडूंक सोदता, पिलाताक हो निरापराधी म्हूण दिसता. हें पाशावांत आमकां सांगलां, आमी बग्यावंत हप्त्यांत आसा न्ही. पूण न्ही जावन पिलातान त्या वेळार तसलें चिंता पाटयिल्लें गी म्हणलें एक व्हडलें सवाल. पूण सुरविल्ली क्रिस्तांव पवित्र सभा रोमा राज्याक आनी मस्तू चुकीदार करूंक तांकां नाका आसलें. कित्याक रोमी राज्यांत तांकां मस्त उत्तेजन मेळिल्लें सुरूक. देखून पिलाताक तांकां मस्त खोटो म्हूण दाखोवंक नाका. देखून तो येदोळूच तो बऱ्या मनाचो जावन नासलो, मस्त खोटो जावन नासलो जावं पुरो, बऱ्या मनाचो जावन नासलो म्हूण दाखोवच्या खातीर रिट्रोजेक्शन म्हणटात. जें कितें पिलाता विशयान मागीर तांणी चिंतलें तें पयलें हाडटात. हांगा उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां दाखले आसात. आतां अब्राहामाची कुळयेंत तो अब्राहामाचो पूत इजाक, इजाकाक एजाव आनी जाकोब म्हणल्यार 2 पूत आसात न्ही. आतां एजावाक ताणें कांय व्हडली चूक करूं ना, पूण येदोळूच जाकोबाक आनी एजावाक
एका तराची दुस्मानकाई थंयसर आमकां दिसून येता. आकाय म्हणजे रिट्रोजेक्शन न्ही जावन तांच्यो कुळयो विरोध जावन व्हड जाल्ल्यो मागीर एजावाची कुळी आनी जाकोबाची कुळी तांचे वैरत्व आयिल्लें आसा पळय तें मागीर. पूण तें पयलेंच सुरू जावन आसलें म्हणजे रिट्रोजेक्शन ती आनी एक टॅक्नीक रिट्रोजेक्शन. तिसरो शब्द जावन आसा एटिओलॉजी म्हणटा आमी. एटिओलॉजी म्हळ्यार आतां हांगा सालेम म्हण राय असो गांवाचो राय म्हूण सांगला आनी मेल्की सेदेक म्हूण सांगला. हांगासर 3 हिब्रू शब्द आसात. एक मेलेक मेलेक म्हळ्यार राय मेल्की झेदेक झेदेक म्हळ्यार नीत म्हणून अर्थ नितीचो राय. मागीर सालेम म्हूण आसा शालोम हिब्रू भाशेन म्हळ्यार शांती. आतां हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 7व्या अध्यायांत बरयणार मेल्कीसेदेक असो उडास करता आनी थंय तो म्हणटा मेल्कीसेदेक नितीचो राय आनी शांतीचो राय म्हणून थंय विवर दिता. आतां हें एटिओलॉजिकल म्हळ्यार हांवें एटिओलॉजी म्हळ्यार कितें ह्या सालेम म्हणल्या गांवाक जेरुझलेम म्हणलें नांव मागीर आयलें. जेरुझलेम आतां जेरुझलेमांत सालेम आसा शालोम आसा न्ही गे. आतां ते सालेम म्हणलें नांव न्ही जावन मस्त तेंपा उपरांत दिल्लें जावं पुरो. पूण वो गांव सालेम म्हूण कित्याक नांव वाडला तें मागीर जाल्लें घडीत हांगा तावन ताका जाप येता म्हणून सांगचें. ताका एटिओलॉजी वो गांव ह्या नांवान कित्याक सकड्यांनी ताका आपयतात ह्या रायाक असलें नांव कित्याक आयलें तें एटिओलॉजिकल म्हणटा आमी ताका. फ्युचरान जाल्ल्या गणिताक पास्ट टेन्सांत ताका एक जावाब सोदून काडची. मुखल्या काळार कितें जाल्लें एक नांव कशें आयलें. आतां म्हजो गांव नारावी तो नारावी म्हणलो गांव नारावी म्हणलो नांव कशें आयलें. म्हजो आमच्या गांवचो एकल्या मस्त तेंपा पयलें कोणें एक नानू रावी म्हणून सांगल्लें म्हणून थोडे म्हणटात. नानू रावी म्हळ्यार सूर्य पयलो उदयाचो नारावी म्हणून गांवचे लोक उलयतात. पूण तें नांव आयलां ह्या नांवाक एक्सप्लेनेशन विवरांक सोदून काडच्याक एटिओलॉजी म्हणटा. आतां तुमी विचारल्या सवालाक हांवें हें इतलें सांगून हांवें काय कितें सांगू अपेक्षीत म्हळ्यार अब्राहमान मेल्कीसेदेकाक मेळिल्ली गजाल ती चारित्रीक तरान तो मेळ्ळा गी ना गी म्हणून आमकां प्रूव करूंक जायना. हिस्टॉरिकल प्रूफ दिवंक जायना. पूण अब्राहम आसलें सत कित्याक ते सकड तो भारताचो बापूय आनी आमचो पुर्वज पात्रियार्क म्हणून इस्रायल पातयेवन आयल्या. तशेंच इजाक जाकोब आनी पुरा आनी मेल्कीसेदेकाक तो मेळ्ळें तें त्या काळार मेळ्ळें म्हणून आमकां प्रूव करूंक जायना. पूण अब्राहम एका याजकाक मेळिल्लो आनी ताच्या उपरांत तो देवाक ताणें खाणीक दिल्ली तें अब्राहमान मस्त दुसऱ्या वेळार केलां न्ही गे. तें सत जावन आसा. मागीर ह्या शब्दां फाटल्यान 3 शब्दां फाटल्यान अर्थ आसा. मेलेक म्हळ्यार राय झेदेक म्हळ्यार नितीचो शालेम म्हळ्यार शालोम म्हळ्यार शांतीचो. अब्राहम अशें गेल्ल्यान तो एक राय न्ही जाल्लो जाल्यार पूण ताणें रायांक चलवयलें. लोताक आपण वेल्ल्या रायांक ताणें चलवयलें देखून तो एका राया भाशेन जालो. पूण तो आनी एकल्या याजकाक म्हणजे देवाक तो दिन वचूंक गेलो आकाराक पडलो ना. आनी अब्राहमान मागीर शांती केली. तो शांतेत ह्या मेल्कीसेदेकाक ते बेसांव ताणें जोडलें आनी ताणें दांतलो एक वांटो खाणीक दिली म्हणटा अब्राहमान बरयल्लें पत्र. तशें म्हळ्यार सकड इस्रायल पद्यान अब्राहमाची देख घेजय म्हणच्या खातीर हो एक विवर आमकां मेळ्ळा. हें आमी समजत जाय पडटा. आमचो बाबार्थ हातूंत आमी दंडोळय जाय म्हणून ना. अब्राहमान कितें केल्लें तें बाबार्थाच्या दृश्टीन आमी पळयचें. तोच म्हजो एक उलो. आतां आमी पळयता जाल्यार म्हणटा अब्राहमा भुरगीं नातलीं सारा उतर प्रायाची आनी तशें म्हणटा आसतना साराक एक बगलेंकार म्हळ्यार अब्राहमा संतच ना आनी ताच्या मागीर ताका संतत मेळच्या खातीर सारान आपल्या साकरणीक अब्राहमाक दिली. 16वो अध्याय आनी दुसरी ओळ आमी पळयता. सारान अब्राहमाक म्हळें सर्वेस्परान म्हाका भुरगीं इन्कार केल्या. तूं म्हजे साकरणी सरशी वचू आनी तिचे उद्देशी म्हाका भुरगीं मेळोवंक पुरो. अब्राहमान तिचें उतर आयकलें. मागीर मुखार येता आसतना 5व्या वळींत आमी पळयता
म्हाका केल्लो अपमान तुजेर बेजो सारा आब्रामा म्हणटा वय मुजे साकरणीक हांवें तुजे वेंगेंत घाली आतां आपूण गर्भेस जाल्या म्हूण ती जाणा आनी तिच्या दोळ्या मुखार हांवें तुजो गौरव होगडायला मुजे आनी तुजे मदें सर्वेस्पर झडती करूं वय आतां ते साकरणी दिल्लें सारान वय आब्रामाक वय आनी ताज्या मागीर केदोळा सारा हागार गर्भेस जाली वय. साकरन वय ते दोळा साराक मोसोर जालो वय आनी ताज्या मागीर ती आब्रामा म्हणटा काले म्हण सांगल्यार सर्वेस्पर तुजे आनी म्हजे मदें झडती करूं वय अशें म्हणून म्हणटा वय आनी ताज्या मागीर अशें ताका ती एक गुन्यांवकार केल्ले बरी दिसता वय आनी सांगाताच आमी मुखार पळोवचें जाल्यार वय 21व्या अध्यायांत वय आनी 9 वळ अशें पळोवंक मेळटा एक दीस इजिप्त गारनी हागारा उद्देशी आब्रामाक जल्मलो पूत इश्मायल साराच्या पुता इजाका सांगी केळटलो सारान हें देखलें आनी आब्रामाक तिणें म्हळें हे साकरणीक आनी तिच्या पुताक भायर घाल हे साकरणीच्या पुताक म्हज्या पुता सोवें दायजाचो वांटो मेळोंक नजो वय एक पळयता आसतना खाने बघता गे म्हूण सांगल्यार वय एका रितीन अन्याय म्हूण बघता वय कित्याक म्हूण सांगला हागारान कांय विसारन काण गेल्लें न्ही नाही हिने जावन तूं तिका पयल्या सुवातेर आब्रामा दिल्लें वय आनी गर्भेस जायना म्हणटा ती म्हणली हें तुजेर ती बेजोन दी म्हणून वय आतां हांगासर पळयता हांव ताका त्या स्त्रियेक आनी पुताक भायर धाड वय इश्मायलाक आनी हागाराक भायर धाड म्हणून वय एका रितीन हें म्हळ्यार न्याय प्रकार म्हूण बगना वय पूण देव आब्रामाक सांगता आनी ताज्या मागीर एका दिसा रुखामणांत बसले ते एक जणी साराक बेसावन दितात मुखार भुरगो जल्मतलो म्हणून वय हें कशें अर्थ करून काडूचें कित्याक म्हूण सांगल्यार नीज रितीन पळयल्यार सारा ती सारकी म्हणून बगना वय. पूण देव तिका आशिर्वाद दिता दिता वय कशें अर्थ करून काडूचें देन उतर पवित्र पुस्तकाचें देवाचें उतर वय वय तेंच हांवें वडोली एक फावटी देवाचें उतर सांगतना सांगलें कितें म्हळ्यार देवाचें उतर त्याच वेळार मनशाचेंय उतर म्हणून आमी समजूंक जाय म्हणून म्हळ्यार देवाचें उतर मनशाक देवान प्रेरीत जावन ताणें बरयल्लें पूण तें खाली एका आलोचना सक्तेंत मात बरयल्लें न्ही जिविताच्या गणितांचेर होंदोवन तें पळोवन ताच्या उपरांत तें बरयल्लें तशें म्हणटना मनशाच्या चरित्रेंत जावचीं गणितां पुरा बायबलांत आसात थंयसर आमकां फोटी आसात अन्याय आसात कुन्योय आसात लैंगीक तराचे मस्त तराची विचार पातकां आसात चुजां आसात जिवेशी मारूंक सादारण देवानूच सांगले थोडे जागे आसात हें पुरो आसात हें कशें समजोवचें आमी बारीक कश्टांचें सवाल आतां आब्रामाच्या गणितान आमी पळया ताच्या उपरांत त्या सवालांक आमकां जाप पळोवंक जाता हांगासर आब्राहामाची जिणी आनी ताच्या उपरांत ताच्या फाटल्यान आसली दुसरीं गणितां ही एकाच जाग्यार एकच फावटी एकल्यानच बरयल्ली न्हय म्हणल्यार आमकां ह्या अध्यायनांत कळटा आब्राहाम एक व्यक्ती ह्या सकड गणितांक सांगता केंद्रीकृत करचो व्यक्ती अब्राहम जावन आसात आतां आब्राहम जुदेवांचो जर तर पात्रियार्क आनी तांचो भावार्थ्यांचो बापूय जावन आसलो जाल्यार ह्यो 12 कुळयो मागीर आयल्यो न्ही गे जाकोबाच्या पुतांत हांव न्हू 12 कुळयो एका कुळयेक इस्रायल गांवांत आसली सुवात आनी तांचे नंबर तांचो संको इजिप्तांतल्यान येताना कितलो हजार आहलो ताच्या उपरांत तांचो संको त्यो 12 कुळयो आमकां अशें मतीन चिंतना 12 जण सांगता मेळ्ळे एक जमात केली म्हणून आमी चिंता पूण ह्यो 12 कुळयोय सादारण एक राष्ट्र आहले बरी सक्कडी आब्रामा विशांत एका रितीन उलोवन आसले सक्कडी आब्रामाच्या जिणे विशांत थोड्यो संगती तांच्या संप्रदायांत ते उलोवन आनी तांच्या फेस्तां वेळार आनी पुरा भुरग्यांक सांगून आसले आतां सारा आनी हागाराची गजाल आमी आयल्यार सारा विशांती हागारा विशांती आब्रामाक चिंतून ती उलोवन ह्या संप्रदायान उलोवन आसली हांगासर कितें जाता पयली आनी दुसरी काणी सांगता गेल्यात एक गजाल खाले म्हळ्यार आब्रामा भुरगीं जावनात देखून सारात म्हणटा
हागाराक तूं वचोन तिचे सांगता संभोग कर आनी ताचे उपरांत ताचे हांव तुका भुरगें जावं दी कित्याक म्हळ्यार जुदेवांच्या संप्रदाया प्रकार चिंतपा प्रकार जर तर स्त्री येतावन आपणाच्या पतीन येतावन वंशावळ ताका मेळना जाल्यार ताणें ताच्या साकर न्हितावनी घेवयेत ओप्पिगी आसल्यार म्हूण आसलें देखून सारा सांगता ही एक पयलो विवाह आनी तांकां भुरगें जाताना सकाळीं संतोश पावतात इस्मायल भुरगो तो बरो वाडलो म्हणून आनी आमकां तांकां सांगतात दुसरी गजाल जावन आसा साराक देवान बेसावून दिल्लें आनी इजाक जल्मल्लो म्हणून आनी एक गजाल आनी ती सत गजाल कित्याक साराक आनी अब्रामाक उतर प्रायर देवान बेसावून दिलें आनी तांकां भुरगें जालें आनी ताचे उपरांत तो इजाक जल्मलो म्हूण सांगून आतां ते ह्यो दोन संगती सांगाता घालतना क्लॅश जालें कशें साराक इस्मायलाचो मोसोर जालो हागाराचो मोसोर जालो हागाराक तांणी दोन फावटी भायर धाडलें घरांतून भायर धाडलें आनी देवान ताका संरक्षण केलें हागाराक आनी ताचे उपरांत साराक हे भुरगे खेळटाना मोसोर जालो आनी सारान केल्लें आमकां सारकें म्हूण दिसना हें सगळें ते ह्यो काणयो सांगाता गेल्ल्याच्या मतींत तें राजावन ताका सगळें राजावीक रितीन तो सांगाता गेलना हांवें सांगलें न्ही सायरास रायान इस्रायल प्रजेक बाबिलोनाच्या बंदडेंत तुमचे सकट कितें सांगता म्हाका सांगता मेळून कालें तुमी सांगतात तुमच्या चरित्र विशयांत म्हणटाना आनी सकट सांगता घाले सांगता घाले अब्रामाची काणी सकट सांगता घाल्यो पूण थंय तांकां लॉजिकल कनेक्शन दिवंक जावना लॉजिकल कनेक्शन दिवंक जावना देखून त्यो आसले बरी दोनी सांगता गेलो कित्याक खंयचो मनी विवाद काडलो जाल्यार तो ऑपोजीट आसलो तो उपराळटा म्हाका तेंय जाय जें म्हणटा देखून त्यो आसा तश्यो तांचो सांगता गेल्यात हाच्या फाटल्यान एक लिसावी आसा कितें कालेंगी म्हळ्यार पळय सारान आमी न्हीद जावन चिंतूंक गेल्यार सारा पयलें बरें मन आसलें तिका पयलें बरें भुरगें जावन आसलें पूण तिका भुरगें बोललें जाल्यार ती मसरान पडली देवान हागाराकी सांडून घालूं ना साराकी सांडून घालूं ना इस्मायलाकी ताच्या संततीक वाडोवंक सोडलें आनी तोय एक देश जालो इजाकाच्या संततीक वाडोवंक सोडलें आनी तो इस्रायल प्रजेचो पुर्वज जालो पूण इस्मायल भायर पडलो आनी तो आमी जस्टीस की नॉट जस्टीस की म्हणलें सवाल विचारल्यार नॉन जस्टीस हें अन्याय मनशाच्या चिंतपा प्रकार हो एक अन्याय सारान केल्लो अन्याय अब्रामान केल्लो अन्याय देवान इल्लेशें उलयल्लें आमच्या पक्षांत उलयल्लें बरें दिसता पूण त्या बरयणाराक हें राजावं ताका गरजेचें न्ही ताका खंयचें सवाल गरजेचें म्हळ्यार इस्रायल प्रजा अब्रामातावन कशी आयली कोण हाका मुख्य कारण अब्रामाच्या उपरांत संतत कोणाच्या नांवार तें बेसांव मुखार गेलें तें इजाकाक मेळ्ळें तें इस्मायलाक मेळों ना म्हणून ताका तें प्रूव करूंक जाय इजाका तावन जाकोबाची आनी येजावाची फत्यान काणी आसा धाकटो पूत मोस करून इजाकाचें बेसांव जोडटा येजावान कांय चूक करूं ना पूण जाल्यार देव जाकोबाकच मागीर बेसांव वय तें त्या बरयणाराक तितलें इम्पॉर्टंट न्ही कळ्ळें गे ताच्या मतींत त्या राजावाक ताका जाप मेळना तो काली कितें म्हळ्यार जाकोबाची संतत इतली व्हडली कशी जाली ताका जाप जाय हांवें व्हडलो 3 शब्द सांगले न्ही एक एटिओलॉजी मुखल्या काळार जाल्ल्या गणिताक फाटल्या काळांत हांव एक राजांव सोदचें एक जाग्याचें नांव कितें आयलें जाकोबाक बेसांव कित्याक मेळ्ळें कित्याक म्हळ्यार त्या काळार जाकोबान अशें केल्लें आनी ताका बेसांव मेळ्ळें म्हणून इजाकानी इस्मायलाच्या हातूंत इजाकाक कित्याक चड प्रामुख्यता मेळ्ळी कित्याक म्हळ्यार देवाचें बेसांव इजाकातावन मुखार गेलें म्हूण सांगचे खातीर हें एक टॅक्नीक तांणी उपाय केला दुसरें हांवें म्हळें रिट्रोजेक्शन म्हळ्यार न्हीद जावन इस्मायल आनी जुदेवांचें फायटींग आसा पळय आतां सदां मुस्लिमांनी जुदेव आतां जाल्यार पॅलेस्टिनांत फायट करता पळय तें पुरा जाल्लें चारित्रीक तरान मस्त तेंपा उपरांत मस्त शेकड्या उपरांत त्या वेळार इस्मायल येदो व्हडलें राष्ट्र जावन अस्तित्वांत नासलें इस्रायलाचे मुख्य विरोधी कोण आसले फिलिस्तीनगार कानानगार तेच मुख्य विरोधी जावन आसले पूण
इस्रायल गांव बरो राष्ट्र जावन आयल्या उपरांत इस्मायल गारी तांचे विरोधी जातात ते चरित्रांत मागीर जाल्लें घडीत पूण ते हांगासर ताका एक्सप्लनेशन ताका विवरण हो हे विरोध पूण खंय तावन आयले म्हूण सांगचे खातीर इस्मायलाच्या आनी इजाकाच्या जल्माचो विवर तांचे मदले विरोध पूण आमकां ते एक रिट्रोजेक्शन म्हणटा आमी त्या फाटीं हाडलां. तिसऱ्यान एटिओलॉजी अनक्रॉनिझम म्हळ्यार अनक्रॉनिझम कितें त्या काळात जाल्लें घडीत न्हय ते फाटीं हाडून आमकां विवर दिला म्हूण सांगलें हांवें. देखून राजावीक रितीन पळोवंक गेल्यार सारान अब्राहमान आनी देवानी केल्लें सारकें न्हय म्हूण आमी सांगयात राजावीक रितीन. भावार्थाच्या दृश्टीन पळोवंक गेल्यार आनी हो उत्पत्ती ग्रंथ बरयणाऱ्याच्या दृश्टीन पळोवंक गेल्यार ताका एकच जाप जाय काले म्हळ्यार ह्यो संगती आजून कश्यो वळोवन आयल्यो. आमचो बाप भावार्थाचो बाप अब्राहम कसो जालो ताका तें मात गरजेचें. जाकोब आनी येसाव मदें जाकोब कित्याक ताका बेसाव मेळ्ळें तें अन्यायान मेळ्ळें म्हणलें सत जाल्यार पूण न्ही जावन आतां जाकोबाची संतत मात्र देवाची परजा जावन वाडोवन आयल्या. दुसरी संतत देवाचे बेसांव घेवन येवना कळ्ळें ताका तें गरजेचें. जाकोबाचे पूत कोणचे त्यो कुळयो कश्यो आयल्यो इस्रायल प्रजा कशी आयली त्या सवालाक जाप दिवन तो भावार्थाच्या दृश्टीन तें बरयता सोड न्हू. मस्त कॉन्ट्रडिक्शन्स इलॉजिकल थिंग्स आमकां वाचूंक मेळटात. तशें म्हणटाना आमी आमचो भावार्थ दंडलाजे या झाडीजे म्हणून ना मनशाच्या चरित्रांत आजुनी असले अन्यायी आनी हें पुरा घडटा. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा गॉड रायट्स स्ट्रेट इन टू द क्रुकेड लायन्स ऑफ ह्युमन हिस्ट्री म्हणून देव मनशाची चरित्रां पळयता आमच्या सांगातात तो आसा पूण फायनली देव ह्या कडकोटेपणांतावन कितें पूण बरें भायर हाडटा म्हणल्याक हे एक रुजवात. ओके आतां हो पवित्र पुस्तकाचो बरयणार ताका एक कितें एक लिसांव दिवंक आसा या कितें एक ताका सांगूंक आसा देखून तो ह्या रितीन बरयत आसतना आमकां खंडी जावन हें देवाचें उतर तो वळू आमच्या मतीन बघता कितें म्हूण सांगल्यार देव कित्या खातीर असाल्यांक सपोर्ट करता म्हळ्यार सूख करतल्या मनशांक देव कित्या खातीर तांच्या पक्षान रावता सारकें जाता कितें म्हणलें एक सवाल आमच्या मतीन दोस्ता केदाळाय ताज्या मतीन तें आसूं पुरो पूण हें कशें देवाचें उतर जाता आनी देवाच्या प्रेरणान बरयलें जाता. एखादो तो मनीस असले संगती बरयता जाल्यार हे देवाच्या प्रेरणा आसलेंगी ताजे थंय म्हणलें एक सवाल खंडी जावन येता आमच्या मतीन. खंडीत आतां प्रेरण म्हणलें देवाच्या प्रेरणान बरयलें म्हणटा आसतना एका काळार आमी सेमिनरिस्ट जावन आसतना एक थियरी आसली ती म्हळ्यार डिक्टेशन थियरी म्हणटा आमी. डिक्टेशन म्हळ्यार ते बरयणार आसा हांगा देव आसा देव सांगता तो बरयता म्हणून ती एक डिक्टेशन थियरी. मागीर आमी इल्लेशे मुखार वचून इन्स्पिरेशन थियरी म्हूण आयल्या तो बरयणार बरोवंक बसलो आनी देवान ताका प्रेरण दिलें म्हणून तें सारकेंत. पूण आज इन्स्पिरेशना विशयान प्रेरणा विशयांत आनीक इल्लेशें चड विशाल चिंताप आसा. तें कितें म्हळ्यार खंयची एक कम्युनिटी इस्रायल परजेच्यो 12 कुळयो आनी तांणी जिवन आयिल्ले ते समुदाय ते सगळे ह्या प्रेरणाच्या ग्रुपांत येतात. देवाचें प्रेरण मेळ्ळो हो एकलो बरयणार न्ही तो बरयणार कितल्यागी शेकड्यांतावन जनांगातावन आयिल्ल्या त्या सकट लोकांक प्रतिनिधित्व करता. देखून आमी 2 तरांचें प्रेरण विशयान सांगता. एक जनरल प्रेरण म्हणटा आमी सामान्य प्रेरण तें सद्या लोकांचें ह्या सद्या लोकांन देवा विशयांत उलोवन आयिल्ल्यो गजाली थंयसर मस्त सुखी आसात थंयसर मस्त तद्विरुद्ध विवर आसात पुरो आसात. मागीर एक स्पेशल इन्स्पिरेशन म्हणटा आमी तें बरयणाराक देवान हें सकट सांगाता घालतना दिल्लें प्रेरण. हांगासर तो बरयणार कितें करता तें सकट तें तो कॅन्सल करना तें 2 खाणी येता. हांगासर पुरो संगती 2 खाणी गेल्यात तद्विरुद्ध संगती पुरो 2 खाणी गेल्यात पूण आखरेक तो हें देवाचें उतर जावन आमकां दिता. कित्याक आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत आनी बायबलाच्या मस्त जाग्यांनी देव निजाय की कितें चिंता
देव निजाय की मनशाक कितें आस येता हां म्हणलें तवळ 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 आमकां आयकोंक मेळटा. हां दाखल्याक अब्राहमाक ताणें दिल्ली बसावणी हांव तुका जनांगाचो बापूय करतलो तें उतार देव पाळटा. मनशाच्या चरित्रांत अब्राहमाची चरित्रां मस्त खोटेपणांत आनी पुरा मिसलोवन गेल्या संततेचे विवर. पूण जाल्यार देव ताका अब्राहमाचो तुजे जनांका बेसांव दितलो म्हणलें उतार तें पाळटा. देखून तें आजुनूय देवाचें उतारच. कित्याक हांगासर समुदाय आसा आमी म्हणलें जनरल इन्स्पिरेशन. तांकां सगळ्यांकी देवान एका तराचें प्रेरण दिल्लें. त्या देखून ते हे सकट विवर आमकां दिवंक पावले. ओके मागीर बरो येणाराक एक स्पेशल इन्स्पिरेशन देवान दिल्लें. तातूंत ह्यो सकट विवर आनीकी इल्लोसो बरो करून आमकां बायबलांत घालूंक ताका तें साध्य जालें. हाच्या फाटल्यान तवळ तवळ बायबलांत आमकां देवाचे नीज चिंतप कितें आमकां हें थंय 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 आमकां आयकोंक मेळटा. हांवें सांगलें आदामान येवन पाताक केलें तें मनशाची चरित्रां. पूण त्या पातकाच्या उपरांत देवान कितें केलें तांकां सगळें नाश करून सोडूना. ताणें सोरपाक शिराप दिलो पूण मनशाक शिराप ताणें दिवना. ताणें मागीर एक ताची काकुळट दाखयली काही ना कितें जुशी मारले ताणें भावाक. पूण ताका सकडी हेट करतात म्हूण ताका कळ्ळें तो देवा कडेन मागता म्हाका हें एक शिराप म्हजे तान काड म्हूण आनी देव ताका वचोंक सोडता. इस्रायल परजा इजिप्तांत भायर आयली पुरपुरोंक सुरू आमकां तें ना हें ना खावंक ना म्हूण. एका वाटेन तांकां शिक्षा मेळटा निंगी तांकां सोरोप सोंपतात आनी तांकां ते पातेनांतल्या वेळार तांकां मुस्तराची इजा भोगूंक मेळटा. जाल्यार देव तांकां बसयल्या गांवांक पावयता. देखून आमकां ही एक बायबल सोडवणेची चरित्रां आमकां ती सांगता. मनशाची चरित्रां सांगच्या सोवे सोडवणेची चरित्रां सांगता. देखून मस्त संगती अश्यो आसात पूण तें देवाचें उतार. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार आमकां देवान हो संवसार आनी हे मनशाकूळ ताच्या सोडवणेच्या चरित्रांत कशें मेतेर केलें. देव ताचें उतार कशें पाळटा ताचें योजन कितलें ताका अडकळी आयल्यार तो कसो पंथाक पावयता म्हणलें आमकां बायबलांत आयकोंक मेळटा. आखरेक तो ताच्या पुताकच धाडून आमची सोडवण करूं. आतां आमी भाग्यवंत आपच्यात आसला न्हय ह्या वेळार आमकां कितें म्हणटा मनशाचें कोटेपण इतलें कोटें जालें की देवाच्या पुताकच तांणी गुन्यांवकार करून मारूंक चिंतलें. मनशाचें कोटेपण इतलें चड हायेस्ट जावं तेंय बायबलांत आसा. तें बायबलांत आसा. पूण देव त्याच पुताक जिवंत करून आमकां ताची जाप कळयता. ताची सोडवणेची चरित्रां मनशाच्या ह्या कोटेपणांत आखेर जायना. जाकोबान मोस केलो जाल्यारय देवान ताका ताचें उतार फाटीं काडूंक ना. जाकोबाची संतत ताणें मुखासून वेली. हे जावाकी ताणें नाश करूं ना. हे जावाक ताचें एडोमायट्स म्हणटा आमी एडोमगार ताचें राष्ट्र ताका ताणें दिलें. मागीर ताच्या उपरांत इस्रायल परजा मस्त पातकांत पडली. तांणी भांगाराचें वासरूं करून देवाक आराधन केलें जाल्यारय ताणें तांकां कंप्लीट नाश करूंक ना. तांकां परत्यान एक अवकाश दिलो. देव हरये पटीन अवकाश दिता. ताका मनशाचें कोटेपण मात्र लेखाक तो घेना. तो एका रितीन तांकां शिकयता. तांकां ताच्या उपरांत लिसांव दिता. तांकां तिदविता. तांणी केलें सारकें म्हूण सांगना. तुमी पळया जाकोबाक तवळ तवळ देव मेळटा. एका अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळटा जाकोब देवा कडेन झगडटा झुजलो आनी ताच्या उपरांत ताका एक इस्रायल म्हूण नांव मेळटा. नांव दिलें वय म्हळ्यार जाकोबाक देव तवळ तवळ तिदविता. ताची सूख तो ताका दाखोवन दिता. पूण ताणें दिल्लें प्रॉमीस मात्र तो फाटीं काडिना. ताणें दिल्लें तें उतार तो फाटीं काडिना. वय तें आमकां सगळ्यांकी आमी पातकी आमी सूख करता आनी आमकां शिक्षा फावो. पूण जाल्यार देव आमकां नाश करिना. आमकां सस्नाच्या जिविता पावोवचो एकच तसो उद्देश हें आमकां बायबलांत लिसांव मेळटा. फादर आनी एक संगत आतां तुमी सांगले प्रमाणे येसोव आनी जाकोबाची संगत त्याच प्रमाणे आमकां उत्पत्ती ग्रंथाच्या 40 आनी 9व्या अध्यायान येसोव आनी जाकोब
जाकोबाच्या जिने तोवळू ताणे असले एक कोतांत्रीपणा करची वय. पळो मेळटात वय. पूण अखेरेक देव ताका इस्रायल म्हणून नाव दिता दिता, वय. आणि अशे ताका बेसावी मेळटा वय आता या उत्पत्ती ग्रंथाच्या 49ने अध्याय वय तांतू आमकां जाकोबान ताज्या पुतांक आशीर्वाद दिवचे पळोवंक मेळटा वय या आशीर्वादांत काले पळोवंक मेळटा म्हणून सांगल्यार जुदाक ताच्या 12 पुतां पैकी वय जुदाक वय जाकोब एक विशिष्ट रीतीचे एक आशीर्वाद दिता वय 40 आनी 9 अध्याय वय वळू 8 तावन अशें वाचूंक मेळटा हां तूं जुदा तुजे भाव तुका वाकणतले वय 12 जण ते बाबाव वय आनी ताका तो म्हणटा जुदाक म्हणटा तो काय मालगोडो न्ही जुदा वय पूण जाल्यार ताका विंचता तो वय तुज्या दुस्मानाच्या गळ्याक तूं धरतलोय तुजे भाव तुज्या मुखार सरपडतले वय जुदा एक शिवाचें पील शिकारी मारून तूं पाटी आयलाय म्हज्या पुता पारोत करून तो बसला एका शिवा परी आनी एका शिविणी परी रायाळ दांडो जुदा तावन पयस वेसोना आनी ताच्या पांया मदली पदवेची बेतकाटी ताचो एकलो अधिकार चलोवपी येसर आनी राष्ट्र जातली ताका विधेय एका रितीने पळयतना काले बघताय म्हणून सांगल्यार कितें रायाळ संतत आसा ती जुदा तावन येता वय आनी ताचे भाव ताका खाल जातले वय. तो एका शिवा बरी अशें पुरा जाकोब ताका आशीर्वाद दिता वय आतां जुदाची चरित्र आमी पळयली जाल्यार वय तो ताजी सून वय तामार वय विधव स्त्री ती वय वो कारण करता म्हणून सांगल्यार तिजे लागीं लैंगिकरणी करता वय ताज्यात सुने लागीं वय त्या सुनेनी काय केलं म्हणल्यार आपणाचेर वस्तूर घालून वळो कळनातले बरी आका बुलयलो आनी वो बुल्लो वय असलो मनीस जुदा वय आनी एक कुशीन आमी पळयलें जाल्यार या जाकोबाचो पूत जुजे वय ताका सक्कड भावांनी सांगाता मेळून पोट्टू बांयत घालो आनी ताजे उपरांत ताका विकलो आनी इजिप्तांत ताणें मस्त कश्ट सोंसले आनी निमाणे हे सक्कडी भाव ताज्या लागीं गेले जाकोबी गेलो वय आनी तांकां सगळ्यांक ताणें बक्षिलें वय चड कश्ट ताणें सोंसले अन्याय ताणें भोगलो वय आनी ताणें प्रत्युपकार जावन या ताजे प्रती जावन कालें केलें म्हणल्यार चड बरें ताणें केलें केलें वय आमी पळयता आसतना बघता कालें म्हूण जाल्यार आशिर्वाद ताका मेळचे आसलो म्हणून वय वय ताज्या बदलाक हो एकलो आसा वायट करणी केल्लो ताका आशिर्वाद येता वय हें कशें देवाचें उतर आमकां हांगासर जाता वय या आनी तूं कशें देवाच्या उतराचो संदेश आमकां आसा कसलो संदेश घे वय. म्हणून एक सवाल म्हज्या मतींत येता वय परत एक पावटी हांवें बोडोल दिल्ल्या प्रस्तावनाक एक पावटी वचोंक आपोवणें दिवचें कितें की म्हळ्यार वो उत्पत्ती ग्रंथ या बूक तो इंडिविज्युअली ताचे इतल्याकच घेतल्यार आमकां ह्या सवालाक जाप सारकी मेळना पूण वो बूक त्या 5 बुकां सांगाता आमी घेतलो जाल्यार ताका एक जाप मेळटा पयल्यान पयलें ते 3 शब्द हांवें सांगले पळय एटिओलॉजी एनाक्रोनिजम आनी रिट्रोजेक्शन हांगासर जुदा कुळयेतावन आयिल्लो दावीद राय आतां हांगा कितें सांगलां पळय तुज्या कुळयेतान येवनसो तो बेतकाटी आतां धरतलो रायाळ बेतकाटी धरतलो तें सकट दाविदाक उद्देशून हांगासर सांगलां आनी हें एंटिसिपेटेड जुदा कुळयेतावन तो येतलो ताच्या की पयलें साऊल आसलो आनी तो बेंजामीन कुळयेचो ताका चड प्रामुख्यता दिवना आतां साऊल आतां एकच पटी दाविदाच्या कुळये कित्याक उडले म्हणल्यार हांगासर जाप दिल्या हें पयलेंत जाकोबाच्या बेसांवांत तें दिल्लें म्हणून सांगूंक जाय तांकां हें बेसांव रायाळ कुळी दुदातावन येतली कशी हें बेसांव आजकालचें न्ही पात्रियार्क जाकोबानूच तें ताका दिल्लें ताच्याक पयलें आब्राम तो मेल्किसेदेका वचून मेळ्ळो राय तें रायाळ कुळी आब्रामातावन इजाकातावन मागीर जाकोबातावन अशी आयल्या म्हणून तें सांगूंक जाय जस्टीस वायज जुजेक अन्याय जाला न्ही कितें म्हळ्यार न्याय प्रकार जुजेक चड प्रामुख्यता मेळत आसली तें आमचें चिंता पूण ह्या बरयणाऱ्याक आनी इस्रायल लोकांच्या संप्रदायाक हें चड गरजेचें न्ही तांकां चड गरजेचें कितें म्हळ्यार राय दावीद आसलो पळय थंय तावन ते तांच्या चरित्रेक फाटी येतात तांची चरित्रां पयलें
कशी ती अस्तित्वाक आयल्या म्हणल्यार तांच्याकडे पुराय की चारित्रीक पुरावे तांच्याकडे नात पूण तांच्याकडे संप्रदाय आसा ओ दावीद कोणाच्या कुळी असो आणि तो फाटीं कोणाच्या कुटुंबांतावन आयलो तर खंडीत जावन ताच्या पुर्वज बापायक एक व्हडलें बेसांव मेळ्ळां आसतलें तें बेसांव ते जाकोबाच्या उतरांनी घालतात ओके 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 तांकां तें गरजेचें हां आनी आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत तोळ आमकां मातेवाच्या वांजेलांत जेजूची वंशावळ मेळ्ळे बरी आमकां तोळ वंशावळी वाचूंक मेळटात पळोवंक दाखल्या पळोवंक गेल्यार 5व्या अध्यायांत आदामची वंशावळ आसा मागीर ताच्या उपरांत 9व्या अध्यायाच्या उपरांत बुर्तुगोलांनी पुरो जालो 11व्या अध्यायांत नोयेची वंशावळ आसा तो आमकां तोळ वंशावळी मेळटात ह्यो वंशावळी कित्याक दिल्यात कित्याक म्हळ्यार आमी पर्शिया रायाच्या काळाक वचचे ओके बाबिलोनात रायाक सोलवून पर्शियाचो राय इस्रायल लोकांक सुटका दितना तांकां कितें तो सांगता की म्हळ्यार तुमी एक राष्ट्र जावन जियेया तुमचें टेंपल बांदा पूण तुमी एक राष्ट्र म्हणून तुमी सकट सांगत आसा म्हाका कशें कळचें आतां ते सोदतात आमची वंशावळ खंयची आमची वंशावळ फाटीं वचचे मस्त फाटीं गेले दावीद रायाक गेले दावीद रायातावन ते मोइजे कशें गेले मोइजे तावन अब्राहमाक गेले पुरा वंशावळी आमकां थंय आमकां मेळटात गणन पुस्तकांत आनीक चड आसात वंशावळी ह्यो वंशावळी दिल्ल्यान आनी एक ताचे इरादो तो आयलो फळादीक जालो बरयणार असो देखून आमी आतां कितें जाप सोदयेत वय जाकोबाच्या पुतां पैकी जुजेक चड मान मेळाचे आसलो आनी ते ताची हाडां खाण घेवन फाटीं व्हरतात जुजेची हाडां खाण घेवन तो मेलो इजिप्तांत फाटीं वतात जाकोबाची हाडां ते व्हरतात कित्याक म्हळ्यार तो तांचो बापूय जावन आसलो आनी थंयसर तांकां तो बेसांव दिता आतां हें बेसांव द्वितीनियम पुस्तकांत 30 आनी 3ऱ्या अध्यायांत मोइजेय दिता तांकां परत्या बेसांव ते बसेल गांवांक आनीक पावनात ते मोइजेचे बेसांव दिता हांगा जुजे मरता जाकोब मरता ते मोइजेय मरता द्वितीनियम बुकांत ह्या 5 बुकांक एका तराचो गांज आसा ह्या बरयणाऱ्यांक खंयचें गरजेचें म्हळ्यार हांगासर इस्रायल प्रजा इजिप्तांत आयली आनी तांचे ते पुर्वज मेले पूण ते फाटीं गेले बसयल्या गांवांक ते फाटीं गेल्ले बसयल्या गांवांक मागीर ते द्वितीनियम पुस्तकांत पावनात पूण तांकां मागीर बेसांव मेळ्ळें ते मागीर गेले म्हूण सांगूंक जाय सो मनशाचें राजांव आनी देवाचें राजांव बरयणाऱ्याच्या हातूंत देवाचें राजांव आसा देवाचो काळ आसा मस्त लॉजिकल थिंग्स ताका चुकतात थंयसर आमकां तशें तें पळोवंक मेळटा हय मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सबार संगती शिकल्या आमी आसले बरीत पळोवंक गेल्यार थोडे फावटी आमकां संगती एकामेका तद्विरुद्ध अर्थ करूंक कश्ट जातात ताजे पाठतळ पळयल्यार आमकां सारक्या रितीन समजता की त्या खातीर ह्या पवित्र पुस्तकाच्या बरयणाऱ्यान अशें बरयलां खंयच्या वेळार बरयलां खंयच्या पाठतळाचेर बरयलां हे सगळे आमी अर्थ करून घेतल्यार आमकां देवाचें उतर चड स्पश्ट रितीन चड बऱ्या रितीन आमकां अर्थ करूंक साध्य जाता आनी उत्पत्ती ग्रंथा विशयांत आमकां भोव अपूर्वयान ही शिकोवण ही समजोवणी दिल्ल्या मानादीक एंटनी जॉर्ज पिंटो हांकां हांव तुमच्या समेस्तांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर देव बरें करूं आनी तुमकां कोणाकी सवालां विचारूंक आसा जाल्यार तुमी व्हॉट्सॲप करन ईमेला मुखांतर आमकां विचार येता 9449821580 आनी तशेंच ईमेल onilds@gmail.com परत मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं समट आनी सावाला
संसार जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.